नमस्कार. आम्ही आता अंजुना जो रस्तो कायसो वयता पळय त्या रस्त्याचेर तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली सोनाली फुगट ही केस जेन्ना आख्या गोंयभर चालू आसली आणि सोनाली फुगट ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आमचे अंजुना पुलीस कशे लागलेले हे तुमकां सगळ्या आख्या गोंयभर खबर आसा. त्याच प्रमाणे हरियाणाचे जी हरियाणा जी केस आसली सोनाली फुगटाची त्या बद्दल पासून जे कशे पुलीस हांगासर येयलेले जशी त्या तरेन नॅशनल मिडिया येयलेली ते तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. जेन्ना सोनाली फुगटाची केस चालू आसली मर्डर केसीक लागून तेन्नाच आनी एक मर्डर आमच्या गोंयान जो अंजुना कायसो बागा वयता त्या थंयसर एक अशी घटना घडली. एक एलन डिसूजा हाचो एक मर्डर जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे एलन डिसूजा जे आसा हे एब्रॉड काम करताले आणि आपल्या फॅमिली कडेन हॉलिडे खातीर काही दिसा खातीर हांगासर गोंयान येयलेले. जेन्ना सोनाली फुगटाची केस चालू आसली तेन्ना आमचे अंजुना पुलीस त्या केसी फाटल्यान लागले. तेन्नाच एलन डिसूजाची मर्डर केस चालू आसली. एलन डिसूजाचे केसी फाटल्यान जेन्ना त्यांचे फादरा कडेन आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना फादरीन सांगले की एलन डिसूजा जे आसा ते एब्रॉड कामाक आसले आणि दुसऱ्या दिसा ते परत रिटर्न वचपाचे आसले. त्याच प्रमाणे एलन डिसूजाचो मर्डर कसो जालो कितें जालो हाचे टोटल इन्क्वायरी जेन्ना आमकां कळोंक लागली तेन्ना एलन डिसूजाचे जे फादर आसात तेंच्यांनी पुलिसा कडेन मागणी केली आणि पुलिशेक सांगले की तुमी सारकी चवकशी करा आणि इट इज नॉट एक्सिडंट हो एक मर्डर आसा. तेन्ना अंजुना पुलिसेन पयलीं सांगले एलनच्या फादराक तेंच्या फॅमिलीक की इट इज एन एक्सिडंट. पूण जेन्ना तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली आनी सांगले की तुमी कंप्लेन रजिस्टर करा तुमी कंप्लेन फायल करा तेन्ना अंजुना पुलिसेन कंप्लेन रजिस्टर केली आणि इन्क्वायरी केली तेन्ना कळले की इट इज अ मर्डर. हो मर्डर कसो जालो कोणे केलो कित्या खातीर केलो हाचे फाटले टोटल रिजन आतां मेरेन सद्या कळोंक ना. पूण पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाच्या प्रमाणे सद्या मेरेन 2 जे आरोपींक अटक केल्ली आसा तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. एकल्याचें जें नांव आसा ते बाबू म्हणटा ताका प्रमोद एल्स बाबू. दुसरो जो आसा सायरीश गोवेकर हाका अंजुना पुलिसेन सद्या अरेस्ट केल्ले आसा. जाणून घेवया एलनाचे फॅमिली कडेन व तांच्या फादरा कडेन टोटल की घटना सद्या मेरेन कितें जाल्ली एलनाचो मर्डर कितें जाल्लो तेजो बॅकग्रावंड कितें आसलो आनी कित्या खातीर हाचो मर्डर जाल्लो पळय तो. अशीच अपडेट तुमकां आमचे कडसून मेळत रावतली. पळयत राव तुमी. हांव साई प्रसाद कुबडे गोंयकारपण न्यूज चॅनल. नाव सांगा तुमचे. माझे नाव आंतोनियो डिसूजा आसागांव. माझ्या चेड्याचे नाव एलन डिसूजा. ही घडणी जालेली मर्डर जाला तेजो 25 तारखेर. तो दुबयसान येयलो. दुबयसान तो येयलो 22 तारखेर आफ्टरनून. तेका हांव एअरपोर्टार सान हाडून गेलोलो. तेका हाडलो हांवें घरा कडेन. तो घरा कडेन हे आहलो 22, 23, 24 घरात कडेन आहलो सुसेगाद आहलो. सो कांय प्रॉब्लेम ना. सडनली 25 तारखेर तो म्हणूंक लागलो दादा आपूण मातसो हांगा वयता म्हणूंक लागलो. फ्रेंडांक मेळोंक वयता. फ्रेंडान कॉल केलो फ्रेंडांशी वचोन येता आपूण. हांवें म्हणलें बरें म्हणलें वचोन यो. हांगा 3:30 जेयला जेवन घरा कडेन तो आमी एक वायन स्टोर चलयता काणक्या थंय येयला. दादा आपूण वचोन येता रोकडो येता म्हणून गेला तो आनी परत येवंक ना. आनी म्हाका अरावंड 9:30 सुमार कॉल येता म्हाजे बायलेक अंजुना पुलीस स्टेशनासान एक एक्सिडंट जाला म्हणून. एक्सिडंट जाला तुजो चेडो खंय आहा म्हणूंक लागले पयलो तो. म्हाजे बायलेक म्हणलें चेडो भायर गेला म्हणून येतलो आतां. ना म्हणलो ताका एक एक्सिडंट जाल्लो आहा तुमी मातशें यो. तितल्यान पीसी येता आनी सांगता म्हाका अंजुना वा तुजे बुलेटीचे नंबर कितें. हांवें म्हाजे बुलेटीचो नंबर सांगलो ताका. आनी तो म्हणलो एलन तुजो चेडो न्हू कसले कापडे घातले. हांवें म्हणलें वायट आनी ब्लू. ओके म्हणलो मातसो यो म्हणलो. एक्सिडंट जाला म्हणलो मायनर यो कानोय हॉस्पिटलान म्हणलो हेल्थ सेंटरान तो आहा यो आनी पळय म्हणून आयडेंटिफाय कर. आमी तुरंत अरावंड 10 10:30 आमी सोमते हांगासान गेली कांदोलीम हेल्थ सेंटरान. ताका पयलें स्ट्रेचराचेर आहा तो. स्ट्रेचर जेन्ना हांवें ताका आयडेंटिफाय केलो तो म्हाजो चेडो म्हणून हांवें ताका सांगलें. इट वॉज अ व्हेरी शॉकिंग थिंग फॉर अस फॉर अ फॅमिली. मागीर जेन्ना थंय सान ते म्हणूंक लागले इट वॉज अ एक्सिडंट. हांवें तेजी बॉडी चॅक केली. तेजी बॉडी चॅक केल्यार तेजे 4 नाक शो सारक्यो झोरोन सारके तेजे माड हाडां दिसताली तेजी सारकी. हांवें म्हणलें
मॅडम PSI थंय हें आसली मॅडम म्हणलें हें कितें ताका म्हणलें एक्सिडंट न्हू एक्सिडंट जाल्यार म्हणल्यार ताका हातीक मार लागोंक खंय तरी मार लागोंक जावं ती म्हणून ना ह्यो एक्सिडंट आनी ना हें जावचें ना नो म्हटलें आनी म्हणलें इट इज मर्डर म्हणलें ते म्हणाले बरें तूं आतां हें कोत्ता पळय म्हणलें पयल्या तेज्या हांत्यांनी दोनी हांत्यांनी सगळे ब्लड क्लॉट आसलो इट वॉज शॉकिंग ते म्हणूंक लागले आमी आतां मेडिकलान वत्ता म्हणूंक लागले ताका सद्याक पयलो मेडिकलान आमी पोस्टमॉर्टमाक वत्ता तेन्ना मागीर ते पोस्टमॉर्टमाक येलो मागीर आमी येयलीं घरा आमी फकत चिंतालीं कितें जालें तें कितें घडलें तें कांयच कळना आमकां कसो जालो मर्डर कोणें केलो तो आमकां कितें तरी जास्तीत आमी गेले दुसऱ्या दिसा म्हाजे एडवोकेटाक विचारलें बाबा सो एंड सो द थिंग तो म्हणलो कांय भियेनाका आमी एप्लिकेशन करुया फॉर FRI करुया आमी रेजिस्टर करुया केस 26 आमी गेलीं थंय पुलीस स्टेशनार गेलीं FIR हें केलो एप्लिकेशन दिलें हांवें PSI म्हणल्यार ओके वी आर गोईंग ऑलरेडी म्हणूंक लागले आमी ताका नांव सांगलीं कोण तेजे फ्रेंड ते विचारलें म्हाका सगळ्यांची हांवें ताका नांव सांगलीं कोणाक तो मेवतालो कोण येताले कोण आसले तेजे बारोबर पळय ते तो म्हणूंक लागलो म्हाका ओके आमी हाडटा म्हणून ताका नेक्स्ट डे दे ऑल ब्रॉट डेम फॉर इन्व्हेस्टिगेशन कितें तें विचारता म्हणून जेन्ना ते उपरांत मागीर आमकां कोण येयलें तेणीन एरेस्ट केल्या म्हणून आमकां काल कोण येयला आतां दोगां जाणांक एरेस्ट केल्या म्हणून तांकां तेणीन ऑलरेडी लीक आउट केला म्हणून की इट वॉज ए मर्डर एंड हाव दे डीड इट आनी कितें आहा तें आमकां आजून कांयच कळोंक ना हांव इतलेंच मागता आमचे CM साहेबा कडेन PI कडेन SP कडेन DYSP कडेन सगळ्यां कडेन प्लीज आमकां ह्यो जास्ती दी आमच्या चेडे कितें तें तेणी इन्व्हेस्टिगेट करून आनी बरो तो आमकां रिजल्ट दिवंक इतलेंच आमी मागता आनी कांय मागोना हेजे कडेन आनी कित्याक लागून तें केलां तें आमकां इतलेंच आमकां कळोंक जाय म्हाका सांग जेन्ना तो ऑलरेडी हांगा येतलो तेन्ना तेजे फ्रेंड्स जे आसले हेचे पयलीं केन्ना दुश्मनी बीन ही कितें जाल्ली तेंची आतां दुश्मनगिरी बा तशें कांय ना तें आमी आतां कांय हें नको तेजी म्हणल्यार तो इट वॉज ए व्हेरी गूड तो बरो आसलो ते कोणा कडेन तेजे कडेन दुश्मनगिरी ही वॉज ए फ्रेंडली नेचर पर्सन इज टू गो फॉर विथ हिज फ्रेंड्स इज टू कम होम इतल्यान आनी कांय ना आनी तेका इतलें आमकां कोण येयला कितें तेका कसलें सबस्टन्स हें केलां स्पायक हिज ड्रिंक तितलो आतां आमी रावता आमी रिपोर्टाक रावता तेणी सांगला आमी रिपोर्ट धाडला तो रिपोर्ट येयले म्हणटा आमकां फूल कन्फर्मेशन मेवतलें म्हणून आनी हांव आतां आमच्या सगळ्यां कडेन मागता आमकां सपोर्ट करा तुमी ह्या मर्डर सॉल्व जावपाक PSI कडेन जेन्ना पोस्टमॉर्टम केलो तेन्ना तुमकां रिपोर्ट येयला सद्या मेरेन वय मेडिकल रिपोर्ट येयला तेणी म्हटलां वी कॅनॉट बी शुअर कितें जालां पळय तें बट इट वॉज द फ्रेंड्स हॅड put some substance in the drink and तिंका दिला म्हणून ताका कितें हॅबीट बीन आसली कितें ड्रग लायक No, it was not. He was having with a friend. We don't know about that, but he was doing something. Maybe we don't know what his friends were there. तुमकां कितें कोणाचे डावट बीन आहाय कितें डावट आतां सद्याक पयलीं आतां तेजे फ्रेंड आसले पुलिसान आतां इन्व्हेस्टिगेट केला सगळ्या फ्रेंडांक तेणी आतां अरेस्ट ऑलरेडी केला आमकां डावट कोणाचेर ना आतां पुलिसान कितें आहा तें पुलिसांनी करूंक जाय तें आतां सगळ्यांनी PI आमचो SP आनी DYSP CMान तेंचे सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करून कळोंक जाय तें आमकां न्हीद जाय कोणें कितें केलां पळय तेका कित्याक मारला पळय तितलेंच आमकां जाय जेन्ना तुमकां पुलिसेन जेन्ना सांगलें की तुमी तुमचो चेड्याचो एक्सिडंट जाल्लो हो एक्सिडंट एक्चुली खंयच्या स्पॉटार जाल्लो ह्यो एक्सिडंट सारको जाला जॅम्सनाच्या फुडें आरपोरा क्रीक सॅटर्डे नायट मेकिजाच्या फुड्यान तेजी बॉडी ते पुलीस आतां सांगता तेजी बॉडी अरावंड 200 मिटर्स पडलेली आहा आनी बायक ऑलरेडी पार्क आहा 200 मिटर्स डिस्टन्साक इट कॅनॉट बी एक्सिडंट जालो जाल्यार ती गाडी आनी तो एकेशनूच पडोंक जाय आसलो म्हणल्यार हें जावंक ना गाडी एकेची ना आनी गाडी एक बायकाक की बा सगळी बायकाकूच आहा बायक इज इंटॅक्ट कांयच जावंक ना बायकीक हेतून कळटा कितें ताका हाडून ते जो पळय कोण आसलो तेणी हाडून तांकां थंय उडयला म्हणून उडोवन आनी इतले पासून तेंचे कडेन फुटेज तांकां मेवलेली आहा इतली पासून तांकां फुटेज ऑलरेडी मेवलेली आहा ताका ड्रॅग करून कोण बायकार हाडटात ते सगळे ते हांव आतां इतलेच पुलिसांक सांगता कितें आहा तें आमकां जास्ती दी कितें कोण आहा तें तांकां कल्प्रेट कोण आहा तेणी ते डिटेन तांकां करून दे हॅव टू हॅव द सिवियर पनिशमेंट blood clot under his arms. Blood clots under his arms and his feet was completely dragged till his bones were visible. So much his feet was dragged. See, this is the pic of his leg.
and there was issues. There was no blood, nothing. No blood stains, nothing. तुम्ही त्यांची मदर Yeah. सो ॲलन डिसूजा जे आता सध्या या संवसारान ना तुमकां कितें म्हणूंक जाय तुमकां कोणाचेर डावट आहा कितें अबाउट I don't जस्टीस know anything, but I want justice for my son. कितें जालां आसतलें तुमकां हें दिसता कित्या खातीर ताचो मर्डर जालो समथींग I don't know anything. I need only justice. जेन्ना तुमी पुलिसां कडेन गेले पुलिशेन तुमकां कितें सांगलें They told his accident became. फर्स्ट एड टोल एक्सिडंट Accident. आफ्टर दॅट आतां ह्या केसी फाटल्यान अंजुना पुलिशेन सध्या दोगांक अरेस्ट केल्ले आसा तुमकां दिसता की फक्त ह्या मर्डराच्या फाटल्यान फक्त दोगूच जाण आसा वो आनी कोण तरी आसूं शकता So there'll be more people because he was a hefty person. To carry him and put him in the bike, it is impossible with two of them. Two of them were riding the bike and he was kept behind. They were holding him and I think they wanted to throw him in the river or something. They couldn't hold him for long, that his body fell on the road. So do you think it's a pre-planned murder like? Yes, it is. Yes. Okay. आता तुम्ही बिकॉज ऑफ दिस केस सीएमा मेरेन तुम्ही पावतल्यात you'll go to you'll meet CM Yes, we will. Yes, we will. We need justice for my brother. बिकॉज आमी पयला सोनाली फुगट जी केस गोंयान चड चल्लेली आसा आनी बिकॉज शी वॉज अ सेलिब्रिटी ही केस चड चल्लेली आसा सो तुमची केस खंय तरी स्लो आसा अशें दिसता बिकॉज ही इज अ गोवन Starting it was slow, but now they found the culprit. Two of them are caught. I know police will do their duty. I know. I'm waiting for to get my brother. I want justice for my brother. तुला I'm Allan's brother. I want justice for my brother. I want the culprit to get punished, whatever they've done wrong. तुमकां कितें दिसता तुमी तेजे भाव तुमी जर तेज्या वांगडा भोंवताल्यात पयलीं वेन यू एब्रॉड काम करच्या पयलीं सो तुमकां दिसता तेजी कितें दुश्मनी आसली कित्या खातीर Anything with others. He was good with everyone. He was a happy person. Like we don't know whoever the two suspects were caught. We don't know them exactly who they are and what. The police have got the footage. Like they were dragging my brother and taking my brother. They have footage. The police everything. I just want justice for my brother. ओके तुमकां कितें दिसता की पुलीस आपलें काम बरे तरेन करता Yeah, the police are doing investigation proper, but I want help from the CM and everyone for justice for my brother.